आसतलें आमी आसा पणजे सारकें तुमी आमी पोस्ट ऑफिस पणजे जे मेन पोस्ट ऑफिस आसा तेजे सायडीन आसा जो मेन रस्तो आसा जो ट्रॅफिक फ्लो हांगा हॅक्टीक आसता हो रोड आयज ब्लॉक जाल्लो आसा तुमी पळयला आसतलें आनी तो ट्रॅफिक डायवर्ट करून त्या सायडीन घेतिल्ले आसा कारण तुमी पळयला आसतलें हे रस्त्याचेर आसता कितें जाल्लो आसा तो आयज असल्या पावसान जाल्यार सुमार गोंयांत 3-4 दीस जाले पावस इतलो येवपा लागला हेवी रेन्स चालू जाल्ले आसा आनी तितून खंय तरी CCP जावं आनी PWD ते आतां खंय तरी जागे जाल्ले आसा आयज रस्तो पळयात तुमी हे गटराचें काम ते करता ड्रेन हांगा भरता म्हूण पावसात ते म्हाका दिसता खंय तरी न्हिदिल्ले CCP तशीच म्हाका दिसता PWD मिनिस्टर पावसकर आनी BJP सरकार खंय तरी न्हिदिल्ले ते आतां उठल्यात दिसता आतां आमी आसा केन्ना आमी आसा इन द मिड ऑफ जून हे काम सरकारान घेता जाल्यार केन्ना घेवपाक जाय आशिल्लें You should have taken this work somewhere in around the month of March and all. February, March, सुक्यार आसता तेन्ना सगळें ट्रॅफिक बीन आनी एक सायडीन कर्फ्यू आसा लॉकडावन चालू आसा पूण कर्फ्यू आनी लॉकडावन आसा म्हूण काम करता म्हूण अशें जायना तुमी पळयात आतां हांगा जाल्लें आसा सुमार 1:30 जावन गेल्ले आसा दनपारची 1:30 जाल्या आनी तुमी क्रावड पळयात कसो हॅक्टीक आनी कितलो ट्रॅफिकाचो फ्लो पळयात तुमी डायवर्ट करून सगळे कशी त्रास जाल्लो आसा लोकांक समज कामाक वचपाक जाय गव्हर्मेंट ऑफिसीस आर ओपन सो लोकांक कामाक वचपाक जाय कर्फ्यू आसूं कर्फ्यू नासूं पूण लोकांक खंय घरांतल्यान भायर सरतले जाल्यार लोक हांगा कंप्लेन करता की 45 मिनिट्स ते 1 वर पयले खंय तांकां घरांतल्यान भायर सरपाक पडटा कित्याक 1 वरान ते पावता जे मनीस मडगांव साकून पणजे 1 वरान पावता तो खंय हांगा घरांतल्यान खंय ऑफिसा कडेन पावपाक 1 वर लागता आनी आतां वचपाचो टायम हो जेवणाक वचपाचो टायम ते वता म्हणल्यार हांगाच टायम तांचो पिरियड जाता आनी पावसाक तुमी एक काम करता ते हाडून दवरला सगळें रेव खडी सगळे कॉन्क्रीट आतां घालतले तुमी म्हाका एकूच सांगात इट इज अ कॉमन सेन्स कॉन्क्रीट समज आतां घातलें जाल्यार ह्या पावसाक तें कॉन्क्रीट उरतलें जाल्यार तुमकां दिसना हे पयशांचो छेड म्हूण दीस इज वेस्टेज ऑफ मनी इट इज आफ्टर ऑल टॅक्स पेयर्स मनी हो सगळे हे केल्ले सगळे उद्याक वतले फक्त फायदो जातलो तो कोणाक जेणा कमिशन मेळटा आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे काम करता ते कमिशन आनी मिनिस्टराक ते कमिशन मेळटा आनी हप्ता मेळटा पळय तांकां 30% 20% तेकाच फायदो जातलो दीस इज नथींग बट दीस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ पब्लीक फंड एंड इट इज ट्रबल फॉर द पीपल ऑफ पेंजीम एंड अदर पीपल हू कम ऑल द वे टू गो एंड कम इट इज सगळे पाड जावन पडिल्ले आसा आयज म्हाका देखून येवपाक खूब टायम लागलो हांव घरांतल्यान भायर सरिल्लें धांक हांव पावलां कित्याक म्हाका अशें वचूंक मेळना घुंवून वचून हांव खंय तरी 11:30 ऑफिसान पावलां सो दीस इज सरकारान चिंतूंक जाय आशिल्लें दीस इज नॉट द टायम you are troubling even the public, you are troubling the Ponjekars, you are troubling the people of Panjim and other side, all of Goa who are coming for their work. And let me tell you, and you are wasting the public, the funds. कित्याक हे कितें काम तुमी केलें वाद्यो घाल आनी वातू घाल आनी तुजें कॉन्क्रीट घाल it will nothing, it will just wash out. You just see next year. So when you know this is a problem, when you know this is not overnight problem, हो problem इतले वर्साचो आसा खरें सिरियसनेस आशिल्लें जाल्यार CCP जावं या PWD हे इश्यू तुमी फेब्रुवारीन घेवन काबार करपाक जाय आशिल्लो आतां रावपाक नाका आशिल्लें सो ही परिस्थिती जावन आसा सरकाराची ही परिस्थिती जावन आसा PWDची दॅट दे हॅव फेल्ड बीग टायम एंड विथ दीस दे आर हॅरेसिंग पीपल इन कोवीड फर्स्ट ओनली पीपल आर फेड अप पीपल लोकांचे पयले तुमी सगळ्या कडेन काबार केल्ले आसा जॉब ना पेट्रोल म्हारग केल्ले आसा तितूंत तुमी आनी लोकांक मेरी गो रावंड करपाक लागल्यात हेजेर आमी निशेध करता देव बरें करूं